वेगवेगळे जे जुने कार्यकर्ते आशिल्ले ते आमच्या पक्षांत आयले. तातूंतले मेन कार्यकर्ते त्या वाठारांत आमी घेतले. आज परत एकदा कुमारजुवा मतदारसंघातले माजी विधानसभेचे उमेदवार बाबरोहन हरमळकर आमचे मदीं आसा आनी ह्या इलेक्शनात थंपिंग मेजॉरिटी घेवपा खातीर मगो पक्ष तांकां मगो प्रवेश दिता. जवळ जवळ 4,000 मतां आनी वयर फाटल्या इलेक्शनाक तांणी घेतिल्ले आनी थोडे मतांनी ते लूज जाले. आमकां खंयच रिस्क घेवपाची ना. प्रत्येक वाठारांत जे जे आमचे कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां जागृताय करता आसतना तांकां भितर घेवपाक लागले. ज्या प्रमाणे बापू नारोस्कर बाकीचे सगळे घेतले त्या प्रमाणे. आज मदींच जीत बीजेपीन अशी अफवा जाली. पण म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो अफवा आसा. अश्यो खूब अफवा आसा ज्यो अफवा ताका फुडें एक आसता ताका अर्थ ना. सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक जाणट्यांक आमच्या सगळ्या भावा भयणींक उलो मारता की आमी हे फावटी की MGPच्या हितून पावल घातलेले आहा. आमी MGPच्या प्लॅटफॉर्मारसूनच सगळें काम करपाची गरज आसा आनी आमी MGPचो सिंबल घालून काम करतले आनी दाखोवन दितले आमी बारीक कार्यकर्ते जे आमची कशें आमी फुडें डेव्हलपमेंट जावं कसो आमी विचार करूंक शकता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पळय ताका लागून आमी हितून भितून सरलेले आहा आनी आमच्या पार्टयेचो लिडर आहा बाब सुदीन ढवळेकर आहा जावं आमचो तर आमचे बरे पैकी कामां करतलो म्हाका विश्वास आहा. तुजे कडेन दिवाडचो एक मोठो स्ट्रॉंग होल्ड आशिल्लो फाटल्या वर्स. दिवाडचीच म्हणून न्हू कुमारजुवा आसूं सांतिस्ते आसूं मागीर आमचो खोर्ले आसूं करमय आसूं मागीर आमच्या आंकडा आसूं हे सगळे आमचे जे कार्यकर्ते आसा